एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां की जो फोंडोरचो MLA आसा रोहन खंवटे तो एवरी न्यूज मिडियाचेर सुपर पंचायत सरपंच मेंबरांक जाली हे बरो आसता रे तो चालूच तेजे आहा कंटिन्यूस. आनी हांवें कालूय हेजेर पळयलां मिडियाचेर पळयल्लें की तो वॉशिंग मशीन म्हणटा भारतीय जनता पार्टी कडेन काही वॉशिंग मशीन आसा. हांव ताका एक विचारूंक सोदतां 2017 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसलो आनी लेट मनोहरभाई CM आसलो तेन्ना त्या वॉशिंग मशिनान तेजे कडेन वॉशिंग मशिनान घालूंक नासलो काय. 2019 परतो गोंयचो गव्हर्मेंट चेंज जालो. गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टीचोच आसलो. CM चेंज जालो. CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो. तेन्ना त्या वॉशिंग मशिनान ताका घातलो आनी त्या वॉशिंग मशिनान घातल्या उपरांत भायर सरतना तो वळो सरलो भायर. ताका चिखल लागलो. ते करप्शन आसलें चिखल आसलो ज्यो गोश्टी नाका आसल्यो तेजे कडेन आपले तितले भायर सरल्यो. कित्याक तो म्हणटा की सुपर पंचायत वॉशिंग मशिनान घालून क्लीन जावन कार्यकर्ते जाले. हांव खरेंच म्हणटा कार्यकर्ते जाले आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन वॉशिंग मशीन तशें आसा. कित्याक आमी क्लीन जाल्ल्या उपरांत आमी दाखोवन दिलें जे सुपर पंचायत ZP इलेक्शनाक आमी आमच्या कार्तिक फोंडेकाराक इलेक्ट करून हाडलो. दुसऱ्याक म्हणटालो की इनलिगली हाऊस नंबर सुपर पंचायतीन इश्यू केले म्हणटा. जाल्यार हे इनलिगली हाऊस नंबर केन्ना केले? हे 2017 केल्ले. हांव डिनाय करिना केल्या ते केल्या. 2017 हाऊस नंबर इश्यू केल्ले. हे हाऊस नंबर तेन्ना तो मिनिस्टर आसलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. हे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना सुपर पंचायतीन सेक्रेटरी आसलो तो एका दिसा लिव्हेर गेलो आनी लिव्हेर वचोन दुसरो सेक्रेटरी येता तो नंबर इश्यू करता. अशें सरपंचा कडेन जावंक शकना की बाबा सेक्रेटरीक लिव्हर धाडून हाडूंक शकना. कित्याक हेच तेन्ना मिनिस्टर आसलो हे मिनिस्टरान करून घेतलें आनी लोकांक हाऊस नंबर दिले. तेच हाऊस नंबर ते इनलिगली म्हणटा 80,000 रुपया घेतले म्हणटा 80,000 रुपीज घेतले म्हणटा. हांव म्हणटा खरेंच गव्हर्मेंटान आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जे पंचायत मिनिस्टर आसूं किंवा रेव्हेन्यू इवन होम CMान पासून इंटरफेर जावचे पंचायतीचे इन्व्हेस्टिगेशन करचें. सुपर पंचायतीचें करचें एलॉंग विथ आनी 2 पंचायती आसात. कित्याक पर्वरीन 3 पंचायती पेंदापरा सालो 2 पंचायती आसात तेंचेय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. हांव मागता तेंचेय जावचें कित्याक थंयसरूय इलिगली खूब जाल्ली आसा. थंयसरूय फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन मारून आयज पासून लायसन इश्यू जाल्ली आसा. मागीर शुक्रान आमी करूंक ना. आमी आयज पासून रेडी आसा इन्व्हेस्टिगेशन करीत जाल्यार आमी रेडी सारके. आमच्या कडेन कांयच इनलिगलिटीज आमी करूंक ना. इवन समजा एक लायसन इश्यू करपाक जाय किंवा NOC इश्यू करपाक जाय किंवा हॉल बुकींग सुपर पंचायतीन जे हॉल बुकींग आसा तें जर बुकींग जर करतले तूं जाल्यार हांव सरपंच आसून म्हाजे कडेन पावर नासलो की ताका लोकांक दिवपाक. पयलीं धाडचे पडटाले तेज्या ऑफिसान पर्वरच्या MLAच्या ऑफिसान रोहन खंवटेच्या ऑफिसान धाडचे पडटाले घंटा मारपाक. तो घंटा मारल्या उपरांत हांवें ते मागीर ताका हॉल दिवपाचें किंवा NOC दिवपाची. जे थंयसर ताका प्रसाद केलो ताका जालो काय मागीर दिवपाचें. हे अशें आसतना जर इनलिगली हाऊस नंबर आमी दिले कशे? जेन्ना एक हॉल बुकींग करून दिवंक शकना जाल्यार हाऊस नंबर कशें येतलो? हे ताका विचारूंक सोदता हांव की हे हाऊस नंबर दिवपाक तूंच कारणीभूत आसा. दुसरें हिल कटिंग म्हणटा लँड फिलिंग केलें म्हणटा गाडे घातले म्हणटा. अशें सुपर पंचायतीन हांव म्हणटा चलता दाखोवचें हेणी. अशें सावळतुमन पंचायत पेंदा पंचायत ना थंय झगड्यो जाल्ल्यात मानशेकारांक मारतात. जो एडवोकेट इन्स्पेक्शनाक वयता तांकां ते मारतात. इवन गाडयो उलपायल्यो आनी आतां पयशे जाल्यार झाडूनय मारले. हांव म्हणटा ह्या अंडर हो जो पर्वरचो MLA आसा तो ठग तेज्या अंडर चलता सगळें. जाल्यार हेज्या पयलीं कितलेच MLA जावन गेल्ले आसात. केन्नाच अश्यो गोश्टी जावंक ना. आनी एक म्हणून सांगता की तो म्हणटा म्हाज्या फादराचें म्युटेशन जालें. हे म्युटेशन करपाक म्हाज्या भावान एप्लिकेशन केल्लें 2017 तेन्ना होच रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. हेजेच कडेन गेल्लो तो. कित्याक भावानी प्रेसार सांगला की आपूण तेडे गेल्लो तेजे लेन देन कित्याक म्हाका खबर ना म्हणल्यार हेणेच म्युटेशन केल्लें. हेच म्युटेशन 2017 जाल्या उपरांत मागीर भावाक कळ्ळें की बाबा हे रॉंगली म्हणून तेणी एप्लिकेशन घातलां की ते कॅन्सल करचें म्हणून. दुसरें म्हटल्यार आनी सांगूंक सोदता की फाटल्या दिसांनी ताचेर EDची इन्क्वायरी चालू आसली. हेणी प्रेसार सांगलां की आपूण PMO ऑफिसान कंप्लेंट केली म्हणून त्या खातीर जालें म्हणून. मान्य जालें आसतलें हांव ना म्हणिना. म्हटल्यार आयज तेजी ऑर्डरूय जाली. डिसेंबर 14 2020 जर ऑर्डर जाली इन फेवर ऑफ आमच्या फॅमिलीच्या. हे सगळें हो खाली ताका कितें जाय पंचायत जाय. तो पिसो जाला
सारको पिसो जाला तो फ्रस्ट्रेट जाला की पंचायत गेली. आता कार्तिक कुंडलेकर सामान्य भुरगो माझ्या सारको गरीब भुरगो आम्ही खंय तरी वयर येयले आनी लोकांचें काम करता आनी लोक आमच्या वांगडा आसा कित्याक लोकांनी कालच्या इलेक्शन दाखोवन दिल्लें आमकां. त्या खातीर तो गेला. तेच्या पांया पंची माती गेल्ली आसा आनी हांव सांगूं सोदता हो पयलो नाटकाचो पयलो अंक आनी 3 अंक 2 अंक उरले जावपाचे आसात. तेका 2 अंक आनी हांव तेजे कडेन कमी तो 10 वर्सां तेजे कडेन आसलो. म्हाका तेजी ईच एंड एवरी खबर आहा तेका तो तेजे कितें इल्लिगेडीज आहा पळय त्यो. एक मनीस सांगता आपलो 1 इंच पासून पडून जागो ना म्हणून जाल्यार 10,000 8,000 स्क्वेअर मीटर फार्माच्या नांवान जागे खंयचे जागे येयले. मिनिस्टर आसतना पयलीं नसले. आमी तरी खंय तरी आमी बिझनस करून आमी आमच्या आदले बापाय जागे आसात आमी घेतलेले आसात. हेजे खंयचे परवरून दिले तेन्ना एक नसताना म्हणटा तो त्यात हेजी इन्क्वायरी जावची म्हणटा हांव. गव्हर्नमेंटाकडे मागता की आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेन मागता की आमी हेजे कडेन हेजी इन्क्वायरी तुमी करची म्हणून. थँक्यू. तुमचें नांव संदीप वजरकर सुकूर सरपंच. कार्तिक कुंडेकर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नॉर्थ गोवा. माझ्या वांगडा महानंद असनोडकर नॉर्थ गोवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रेसिडेंट. सुकूर सरपंच श्री संदीप वजारकर. वांगडी माझ्या वांगडा सुकूर पंचायतीचे मेंबर संदीप मांजरेकर, कीर्ती कुंडेकर, दिता सोलोगो, शीतल आरोळकर. सांगूंक सोदता की काल हांव मिडियाचेर पळयतालो की वॉट्सॅपाचेर म्हाका एक मेसेज येयली आनी ते मेसेज ओपन करना फुडें दिसलें की एसांब्लीची मेसेज म्हणून. आनी पळयता की आमदार आमचो रोहन खंवटे परवरीचो आमदार तो अशें उलयतालो की ताका तें सूट जायनासलें. भाडकारशाही ही अजून त्याच्यान आहा अशें दिसता. म्हणजे हुकुमशाही भाडकारशाही ताका खबर ना ही हो देश ही कंट्री डेमोक्रेसीक कंट्री म्हणून. पूण तेची मेंटॅलिटी अजून तशीच आहा. आमी जेन्ना ताका हांव आसलो ही टीम आसली सुकूर पंचायती तेन्ना ताका आमी वेलकम केल्लो की अशें वेलकम केल्लो की ताका भारतीय जनता ह्या उद्देशान आमी ताका वेलकम केलो. ताका चल भारतीय जनता पक्षाची पूण इंडिपेंडंट रावलो. आमी ताच्या वांगडा रावले कितें विश्वास तोडूंक ना. पूण तेणी आमचो आयज विश्वास तोडलो. आमी लोकांच्या पर्यंत भोंवले सांगपाक भोंवले की बाबा हो बरो मनीस एकदम बरो मनीस गांवांत बरें करतलो हें करतलो. पूण आयज एसांब्लीन तो उलयता की जी घरां उमेदीन आहा जी घरां लोकांची बहुजन समाजाचे लोक भरपूर लोक आहा जे काही कारणा खातीर जे एप्रोल हाडून पावना पंचायती पर्यंत एप्रोल हाडून दिवंक पावना. हे जेन्ना मिनिस्टर आसलो आमदार 17 तेन्ना लोकांक सांगलें की आपूण तुमची सगळीं कामां करतलो सगळ्यांक न्याय दितलो. पूण आयज तोच आमदार एसांब्लीन शबय घालता की हे जे लोक रावता कोमलियादीन रावता ते सगळे इल्लीगल. कांयच कळना. हे नालायकपणाची भाशा. नालायक मनीस हेका हांव न्हू ह्या लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता परवरच्या लोकांक तशेंच गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की हो शेड्ड्या भशेन आपलो रंग बदलता. जो शेड्डो आसा शेड्ड्याक पयलो आसतलो शेड्डो रंग बदलता तो रंग बदलता. लोकांच्या दारांक इलेक्शनाक वयताना लोकांक पांयां पडोन हात जोडून जे भरपूर रिक्वेस्ट करता. पूण ते हे फावटी तुमी लोकांनी फसचे न्हू. हे लोकांनी सामके लक्षांत घेवचे की हे मनशान इल्लेसो लोकांक फसयलेले आहा इल्लेसो गांवांत झगडी लायलेली आहा इल्लेसो लोकांक फूट घातलेली आहा. आयज तेणी म्हाका अशें दिसता की जे एसांब्लीन हांवें पळयतालो काल एसांब्लीन भरपूर म्हाजे कार्तिक हांव सामान्य मनीस त्या भारतीय जनता पक्षान म्हाजेर तो विश्वास धरून म्हाका तिकेट दिली. जे गांवच्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका निवडून दिलो कार्यकर्त्यांनी निवडून दिलो. भारतीय जनता पक्षाच्या ज्या हाय कमांड आहा तेंच्यांनी सीएमान सांगलें म्हाका जे अध्यक्ष पदाचें पद दिलें नॉर्थ गोवाक जबाबदारी दिली. ती जबाबदारी हांव बरे भशेन हांव करतलो. पूण ह्या आमदारान भोव नजो जाला. काल हेतून शबय घालतालो की हेका दिलें की तेंचे गाडे जे आहा गाड्याचो एक इश्यू काडटलो. गाडे जे आहा लँड फिलींग आहा हायवे वयता हायवे लँड फिलींग केलें. लँड फिलींग करना फुडें थोड्या लोकांचे जागे गेले जे भरपूर भुरगे आहा जे बेकार भुरगे आहा. हो जो आमदार आसलो तेन्ना मिनिस्टर जाल्लो जे सरकारान पांय पडोन येयल्लो की आपूण आपल्याक भारतीय जनता पक्षाचे ट्रस्ट आहा आपूण आपल्याक फेथ आहा आपल्याक घेया आमदाराचो मिनिस्टर केलो. आमचो मनोहर भाई लेट आयज आमच्या मदीं ना भाई तेणी विश्वास धरून ताका एक वॉशिंग मशिनान घातलो. ते वॉशिंग मशीन म्हणटा येयल्लें आसा. हांव न्हू गो तेणी फॉरन मशीन हाडलां. त्या फॉरन मशिनान तेणी खूब जाण घालून पळयले पूण आसा तशेंच जाता.
हे आमचे सुकूर पंचायत मेंबर वचून आहा तांकां सुद्दां तेंचे वॉशिंग मशिनान घातले आपूण हाडलेले पूण भारतीय जनता पक्षाचे वॉशिंग मशीन तो म्हणटा तेजे गजाली सांगता तेजे उतर सांगता की ज्या वॉशिंग मशिनान तेका सुद्दां घालून पयलो 2.5 वर्सां पयलो तेका पूण तेजो चिखल वचना आहा तो आपले रूप दाखयले शेड्ड्या भशेन आहा तोच पार्टी आयज आयज सीएमाच्या नांवान जे सीएमान 1 वर्सा वचून कंप्लीट 1 वर्स निकतेच कंप्लीट जाल्लेले आहा जो रात दीस काम करता आयज गोंया खातीर स्वयंपूर्ण भारत हो तेणी स्वयंपूर्ण गोवा उद्देश धरलेलो आहा जे गांवांनी जे स्किमी पावूंक ना जे स्किमी पावोवपाचे जे कोणाक लायट ना टॉयलेट ना हे स्किमीचेर हे जे उदाहरणाचे सीएम आमचो फुडें चललो तरी हो आमचो शेवय घालता जे आयज कोंकणीतून भरपूर लोक जागे आमचे आयज सेरुला कोंकणीदार व्हडली कोंकणीदार कालूच म्हणटालो तो ती कोंकणीदार जे कोंकणीदारीन भरपूर लोकांची घरां आहा जे काही अडचणी खातीर जे गांवचे लोक काही अडचणी खातीर गव्हर्मेंटा पर्यंत पावना जे गव्हर्मेंटा पर्यंत नंबर गावना तांकां भरपूरशी अडचणी आहा पंचायती पर्यंत पावना आयज भारतीय जनता पक्ष तेंच्या फाटल्यान आसतले आनी आसा हेज्या फुडें आसतले हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की त्या लोकांक जे जे हितून स्किमीनी जे जे अडचणींनी तांकां खंय मदत करूंक मदत करूंक जाता तरी मदत करपाची सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता कळकळीची रिक्वेस्ट करता की ह्या आमदाराचे आयचे न्हू हो आमदार लोकांक प्रॉमिस केलेली की आपूण तुमकां सगळ्यांक जे जे स्किमी आहा जे जे घरां आहा इलिगल ती लिगल करून दितलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना ताणें एक भुरग्याक सुद्दां फॉलोईंग कामाक लागना हें दिसता म्हाका दिसता की हांव न्हू तो कितें उलोवंक सोदता आनी कितें तें पूण म्हाका तेणी कालचे एसेंब्लीक मात व्हडलो केलो हांव आयज बारीकसो भोवजन समाजाचो बारीक हांव गाड्या चेडो जे हांव आयज लोकांच्या मोगान लोकांच्या सपोर्टान आयज ह्या जाग्यार आहा म्हाका जबाबदारी दिल्लेली आहा ती आयज तेंच्यान पळोवनूच जाली भरपूर अशे गजाली सांगपाच्यो आहा की तुमकां जे इश्यू आहा जे इलिगली म्हणटा जे इलिगली चालू जाले तोंडान आयज तेणी फक्त ते प्रेस घेवन इल्लेसा प्रेस घेवन हांव न्हू ते प्रेस घेवन कितें करपाचें कितें करपाचें हे खातीर इल्लेसा प्रेस घेवन गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट उलयता अरे बाबा हो गव्हर्मेंट जी कामां करता कोविडाच्या टायमार भरपूर कामां केलेली आहा गव्हर्मेंटान हे सीएमान भरपूर कामां केलेली आहा आयज हांव ताका चॅलेंज करता जे इलिगली म्हणटा न्हू इल्लिगली इल्लेसा म्हणिता तो हांव ताका चॅलेंज करता इल्लिगली कितें आहा गांवची घरां जी लोकांची आहा ती ताका एक घराक वचून ती नोटीस न्हू ती मोडून दाखोवची हात लावन दाखोवची आयज आमचो सरकार आहा आयज म्हज्या वांगडा सरकार आहा आमी सरकारा वांगडा आहा हे गांवच्या लोकांक सांगता की आयज तुमी तेज्या वांगडा आहा तुमकां तेंनी फसयलेले आहा आयज भरपूर जे आहा तांकां सांगता तुमी बोकडे जावं नाका बळीचे बोकडे इल्लेसा ते बोकड्यांक धरता आनी इल्लिगली कामां करूंक येता गमटेक धरता आनी बोकड्याची खबर आहा तुमकां बोकड्याक गमटेक धर तुका मेळ करता थोडे आहा मे म्हणपी तेंचे गमटेक धरता तूं हें काम करूंक जाय इल्लिगल तो गमटेक धरना मेळ करता म्हणजे मेळ आपूण आहा तुज्या वांगडा हें तुमी जावचें न्हू तुमी बळीचे बोकडे जावचें न्हू हांगासर भरपूर जी कामां आहा भरपूर स्किमी आहा त्यो आमी तुमच्या पर्यंत पावपाचें काम करतले आयज तेणी सुगूर पंचायत जी आहा इल्लेसा म्हणटा की सुगूर पंचायत ही गार्बेज पंचायत ही गार्बेज हांव न्हू तेणी गार्बेज कित्याक म्हणटात म्हणजे ते तुज्या वांगडा जेन्ना जे टायमार तुमच्या वांगडा आसले जी पंचायतीन तुका साथ दिलो आयज ह्या जाग्यार पावलो तीच पंचायत आयज गार्बेज म्हणजे तुज्या वांगडा रावता तेन्ना बरी पंचायत तुज्या वांगडा रावता तेन्ना ते बरें आनी तुज्या वांगडा तेन्ना ते गार्बेज आयज तुमी सगळ्यांक समजून घेवचें आयज ताका आयज हे सगळ्यो पंचायत बाकीचे सगळ्यो पंचायती त्या पंचायतीन बाकीच्यांनी लक्षांत घेवचें फाल्यां तुमचें मातशें कितें तरी जालें तेजे कडेन जो पर्यंत वेव्हार जायना सामको तो पर्यंत मनशाक कांयच कळना हांव न्हू बाकीच्यांचो वेव्हार कसो कितें जाला आसतो तुजे कडेन पूण आयज तुमकां सांगूंक सोदता की आयज भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा आयज हांव ज्या सरकारान म्हाका जी जबाबदारी दिल्या नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीची जी कामां आहा ती हांव कामां जी जबाबदारी दिल्या ती कामां हांव सगळ्या कडेन पावोवपाची हांव काम करतलो वांगडा सगळ्यांक घेवन फुडें सरतलो आनी मेन म्हणटा तें सांगपाचें म्हटल्यार ही म्हाज्या इलेक्शना टायमार तुमचे मॅनिफेस्टो काडलो मॅनिफेस्टो आहलो म्हाजो सगळे लिडर आहले सदानंद शेट कनावडे जे आमचे पक्षाचे हे आहा प्रेसिडेंट आहा पार्टीचे प्रेसिडेंट आहा आमचे सीएम आहा सगळ्यांक धरून मॅनिफेस्टो काडलो पार्टीचो मॅनिफेस्टो काडलो पार्टी जी जे आयज कितें आहा जे कितें करपाचो आहा जो जिल्हा पंचायत कडेन येयला उपरांत हांव कितें करतलो तो मॅनिफेस्टो काडलेलो ते मॅनिफेस्टो सगळे आमचे व्हडले टॉप मोस्ट लिडर आसले सगळे इवन पीएम मोदीचो पसून हे आसलो फोटो आसलो तेजेर जाल्यार हे ते बाकीचे सगळे कॅन्सल केला हे आमदाराचे मनीस हांव डायरेक्ट आरोप करता तेजेर निर्लज नालायक मनीस आहे
हे नालायक म्हणजे आनी आतां तर हेच्या फुडें हांव न्हू सुदारचें थोडे दीस तुजे उरलेले आहा परवरसून वयपाचें ती आमी तयारी केल्ली ना ताका परवरीसून धाडपाची ते मॅनिफेस्टो नाकाले आपले नाकाल्ले घातलेले कार्तिक गाडेकारांचो लिडर कार्तिक जागे करून निघता आरे बाबा हांव रावता म्हाज्या आवयच्या घरांत आयज वचून हांव सांगता आयज वचून आवयच्या घरांत रावता आई आहा म्हजी त्या आईच्या नांवार घर आसलें त्या घरांत रावता म्हाजे जागे खंय आहा कितें आहा तें हांवूच नको आयज हांव सर्वसामान्य म्हायकर सर्व वचून एक दिसा सगळें म्हणटा की सर्वसामान्य कार्तिकाक तिकेट दिल्या हांवें लोकां खातीर काम केलां खरो जो लिडर आसा हांव ताकाय सांगूंक सोदता सगळ्या आयका खरो जो लिडर आसा सगळ्यांक घेवन चलता सगळ्यांक घेवन वयता ताका खबर आहा हांव नको तो इल्ले आसा बारीक बारीक कितें करता आनी पिशेपणां करून पिसो जाला तो आतां सामको पिसो जाला आमचो परवरचो तो कितें उलयता आनी कितें तें हांव नको जे गाडेकार म्हणटा अरे बाबा गाडेकार जे आहा ते भुरगे गांवांत बारीक बारीक गाडे घालून आपले पोटां भरता हांवें ताका सांगूंक सोदता की जे गाडे बिडे जाल्यार काडया पूण ते भुरगे जे आहा तूं इल्ले आसा लोकां भुरग्यां कडेन किल्लस करता ते भुरग्यांक कामां दी कामाक लाय ते भुरग्यांक गव्हर्मेंट नोकरी दी ते गाडे काडया शेतां भाटां जी आहा ते रस्त्या खातीर गेल्लेली आहा फाटल्या दिसा म्हणटा की हांवूच एप्लिकेशन केल्लें हांवें केल्लें एप्लिकेशन गव्हर्मेंटा कडेन की शेतां भाटां आहा गेल्या रस्त्या खातीर तांकां कितें बेनिफीट गावचें जे कितें आहा रेव्हेन्यू तांकां गावचो कित्याक शेतां भाटां गेल्लेली आहा हांव नको तेजे शेतां भाटां गेले की भरपूर तेजे आख्या परवरीचेर तेजी भरपूर नजर आहा आमी म्हाजो बापूय जो आसलो आज एक्सपायर्ड जाला एक रानां कट करतालो रानां घेतालो बारीक बारीक कापपाक म्हणजे वेणपाक घेतालो तेन्ना हांव वयतालो तेज्या वांगडा की वयर जें हांव फाटल्या दिसान आयकतालो आनी पळय हांव मदींच गेलो की याद येयली म्हाका त्या जाग्यार वयपाची आनी त्या जाग्यार गेलो वयर पेन द फ्रांस एसेंब्ली फाटल्यान थंय एक जागो आहा अशें कोण म्हणाला की आमदारान थंयसर एक कंपाउंड घालून दवरला आनी आपल्याक हाडून दवरला कोंबडियात लँड तो हांवें विचारलें की कोंबडियात लँड तो कोंबड्या लँड थंय तेणी जागो घालून कंपाउंड घालून दवरला आनी हांव फाटल्या दिसान पळयलें जाल्यार ते कंपाउंडान गेट सुद्दां ना हांव नको कितें म्हूण केला काय म्हणजे हय तो आपूण सांगता की तेणी एक आपूण एक हें म्हूण केल्या खंय आयकतालो हांव की कंपनी म्हणून केल्या आनी ते कंपनी थ्रू जागे रॅबिंग करता ग्रॅबलिंग करता सामके ते हांव सरकारा कडेन मागता सीएमा कडेन मागता की तेणी ही योग्य ती कारवाई करची योग्य ते लक्ष घालचें हे परवरी नाकाल्ले चालू आहा हुकुमशाही चालू आहा परवरी हांव दादागिरी चालू आहा तेजेर हांव सीएमा कडेन कळकळीत हात जोडून मागता की तेणी हे लक्ष घालचें की सीएमा कडेन 4-5 फायली पावलेले हांव फाटल्या दिसान खबर काडल्या की सीएमा कडेन 4-5 फायली पावलेले आहा की सीएमान ती फायलीचेर लक्ष घालून सीएमान ते फायलीचेर स्टडी करून वेळांचो वेळ घालून जे फायली स्टडी करून ज्यो आहा इलिगलिटी जी दादागिरी खंय केल्या जे थंय अडचणी हाडल्या लोकांक जे खंय लोकांक प्रॉब्लेम करता ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर परवरीन लक्ष घालचें सीएमान हांव सीएमाक कळकळीची विनंती करता काळजांसून विनंती करता हे परवरकारा तर्फून विनंती करता की हांवें फाटल्या इलेक्शनाक वचून पळयला की भरपूर आमकां त्रास केले मॅनिफेस्टो काडले लोकांक भुरग्यांक धमकी दिवंक लागले अजून हो आहा की अजून हुकुमशाही चालू आहा भाडकारशाही चालू आहा तेजी लोकांक आपयता आपल्या ऑफिसान आनी हें कर तें कर धमक्यो दिता त्यो धमक्यो लोकांनी समजपाच्यो की आमी आहा लोकांच्या वांगडा आमी आसतले सरकार आमचो कितें आहा जाल्यार आमकां आमी आसतले सगळे कितें करपाक सीएमा पर्यंत आमकां आमचो सरकार आहा सीएमा पर्यंत तुमी कितें सांगता जे तुमी आमकां कितें सांगतले जे कितें आहा घटना घडलेली आहा जे कितें आमी सीएमा पर्यंत पावपाक हांव जाल्यार फुडें आसतलो हे हांव दोन सांगता देव बरें एक मिनिट तुम्ही आता म्हटलं की रोहन खडसे चॅलेंज दिल्या बेकायदेशीरपणा दाखवून दिवची म्हणून आणि सरपंचान म्हटलं रोहन खडसेची खूप भानगडी आपल्याक खबर आसा आता रोहन खडसे तुमची बेकायदेशीर दाखवून दिली ना जाल्यार तुम्ही तेजी मागणी करतले ते आमी वेळ येतकूच सगळें सांगतले वेळ तेन्ना ना चॅलेंज दिला ताका करून की आम्ही स्टार्ट केला पहिले नाटकाचो अंक चालू केलो नाटक हेच्या पयलीं काय सोपयतील आम्ही हेच्या पयलीं ताका उलोवंक दिलें पंचायती सोपयतील नाटक तो वगीर रावलो तुम्ही वगीर रावले तेजी भानगडी हे करून काय सांगता ना वगैरे असले सुरवात गांधीची सुरवात जालेली आहा हेच्या पयलीं आमी काय उलोवंक नासले कोणा कडेन असं वाटतं ना अरे सगळं पळयत गेलं तुम्ही ना किंवा बीजेपी प्रेसिडेंट आसात सो फूल सिच्युएशन कशें पळयता किंवा त्या पार्टी तुमचे आता त्या पार्टी तुमचे कार्यकर्ते सगळे एलिगेशन ते तितलेच आसात आनी केडीने आयज ते तितलेच सांगता सो हाऊ डू रिएक्ट आता हांव ताका फाटले वर्सभर पळयता की ज्या वेळासून ताका मंत्रीपदा वचून काडून उडयलो म्हाका कार्तिक बाबान सांगलें आमच्या सरपंच म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें आनी तुमकांय खबर आसा की तेणी जर काम केलां फक्त प्रेस कॉन्फरन्साक घेवप की ज्या वेळेस फाटल्या वर्साक जे कितें आमचेर संकट येयलें त्या संकटाक हांवें पळयलें की हांव उत्तर गोंयान खूब भोंवतालो आनी हांव सुगूर पंचायतीचें अभिनंदन करता की ह्या लोकांनी लोकां खातीर बरें काम केलें घरा पर्यंत वचप
त्या लोकांची कितें गरज आसा ती विसरून घेतली, त्या लोकांक जे कितें शक्य आसा ती व्हरून तेंच्यानी पावयलें. आज हांव डायरेक्ट आरोप करता की रोहन खंवटेचे कार्यकर्ते आसले, जे त्याच्या बरोबर टीम असली, त्यांच्यानी ह्या वेळार धंदो केलो फाटल्या वेळार. आणि आमच्या परवरी मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आसा की मार्केटान जे भाजयेची जो समज फॉर एक्झाम्पल कांदो हो 25 रुपया असलो, ऑफकोर्स पारपाक एक 5 रुपया वयर खर्च करून 30 रुपयान विकूंक शकताले, पूण तेंच्यांनी त्या लोकांनी जो आमच्या रोहन खंवटेचे जे कितें ग्रूप आसलो त्यांच्यानी डब्बल रेटीन विकलो. अशी प्रत्येक गोष्ट. पण ती आमच्या जे सुकूर पंचायतीन आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते जे परवरी मतदारसंघान असले जे कितें रेटीक पडल्या ते रेटीक विकले, आणि ते सगळे जनतेक खबर आसा. आणि तुमकां खबर आसा की प्रत्येक वेळार तुमकांय खबर आसा की फाटल्या वेळार तो भितर घरान बसतालो, खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, ऑफिसान आसूं, आणि प्रत्येक हेचेर खंयचो इश्यू जालो की हो म्हाजो म्हणटा तो ट्रेलर फुडले पिक्चर पळोवया. आमी परवरीचे लोक तेजे पिक्चर पळोवपाक रावल्या, आणि हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदता तेजे पिक्चर केन्नाच रिलीज जावचें ना. तो एक नंबर फटींग आसा, कारण सरकार नासतना सरकार बरोबर आसलो, आनी तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. आज तो बेकायदेशीर हेचेर उलयता. 2.5 वर्सांक तेणी कित्याक एक्शन तेजेर घेवंक ना? ताका कोण आडयतालो? ही टीम आयज पूर्ण वायट जाली खंय तेच्या खातीर. जी आज म्हाका खबर आसा की हांव भारतीय जनता पार्टीचो खंतो कार्यकर्तो आसा. सुरवाती पासून हे म्हाजे मित्र त्या वेळार रोहनांत आसले, त्या वेळार हे सगळे बरे आसले. आतांच ते वॉशिंग मशिनान गेले. पण आज सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे जर तो वॉशिंग मशीन म्हणटा ते कितेंय म्हणपाचें, ताका कांय ना, ताका अर्थच ना. ऑफकोर्स आमचे कडेन बरें वेवस्थीत वॉशिंग मशीन आसा. आमी जो कार्यकर्तो हाडटा तो कार्यकर्तो घडयता. आणि आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान दाखोवन दिल्लो आसा की मनोहर भाईच्या आदाराक हात धरून तो आमच्या पार्टेन येयलो, 2.5 वर्सां मिनिस्टर रावलो. आणि ज्या वेळार पार्टेक कळ्ळें की हेका कितलोय शाबू घातलो, हेका कितेंय जर यूज केलो नाल्यार हो धटीक मनीस आसा कावळ्याक कितलोय न्हाणिलो नाल्यार तो काळोख आसता. हांव आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता. ज्या वेळार मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की हो आमच्या वॉशिंग मशिनान घालून साफ जावपाचा, त्या मुख्यमंत्र्यान ताका काडलो आणि खेळाक लायलो. जे पद्दतीन म्हणटा न्हू की भातांतलो खंय आमच्या सॉरी तांदळांतलो गोटो काडटा हे आमचो कण काडटा काळान भायर वयता तसो एका भायर उडयलो. भायर भोकाक खोड बसलो. इतलेंच न्हू, आनी एक सीएमाचे अभिनंदन करता की ज्या वेळार तेणी आमचो मांबळे बाबाक रिटायर्ड टिचराक बरे असेंब्लीन घट धरलो आनी ताका दादागिरीची भाशा केली, तेच रातीन ताका अरेस्ट केलो. ती तेजी दादागिरी आतां चलपाची ना, तेजीच न्हू कोणाचीच चलपाची ना. हे सरकार भक्कम आसा, हे सरकार कायद्याचें आसा. खंयच्याच पार्टीचो जावं कोणूय जर अन्याय करीत गोंयचे जनतेचेर म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री ताका उगी रावपाचो ना. अजून तिगी बराबर आसा. सो आनी 7-8 म्हयन्यांनी असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. परवरी मतदारसंघाचेर तुम्ही पळयत जाल्यार कशी स्ट्रॅटेजी आसतली? किंवा तुमी आयज भरपूर उलयलो, कशें आसतलें? आज तुमकां सरपंचान सांगलां की हो अंक नंबर 1 आसा, 3 अंकी नाटक आसा, आणि एक 3-4 म्हयन्यान दुसरो अंक जातलो, आणि तिसऱ्या अंकान ताचो म्हणजे कसो नाश करप हें ठरयल्लें आसा. आमी न्हू परवरीच्या मतदारसंघात लोकांनी तुम्ही बराबर आसतले. ऑफकोर्स 100%. आमकां विश्वास आहा हे फावटी आमी ताका म्हणजे हांव म्हणिना की तेजे डिपोजीट पूण ताका व्यवस्थीत ताका घरा हाडटले, कारण ही मेन टीम आहा हीच हाडपी तांकां. तुमच्या मदलो घरात हाडपी कोण आसतलो? तेणी पार्टी पार्टी डिसिजन असो कित्याक गोवन येता म्हणजे तिकेटीच्या बद्दल उलयता. हय, आमची तिकेट ही कमत परवरी मतदारसंघ. ते हांव